नमस्कार हांव अनुपमा भट आमगेल षड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जनाक स्वागत. पण टॅरेसार लायक तरणे तेंडले जाला. आता हांव थोडे तेंडले काण घेवन आयला पळय फ्रेश आसा. आता हांव एक पण धुवन हे शिनून घेता. हे तेंडल्याचे एक स्पेशल रंदय कोरया. ते रंदय नांव कसं गोतस की तेंडल्याचे धवी कडी म्हूण सांगून. धवी कडी तेंडल्याची एक भारी स्पेशल एक टेस्टी रंदई, एक डिफरंट फ्लेवर हाका. ही रंदई हांव शिकिली आमगेले गांवचे श्रीमती जयश्री विजयानंद शेणै म्हूण सांगून. हे जयश्रेका म्हणचे आमी तिका. जयश्रेकाले एक रेसिपी हांव जयश्रेकाक हे रेसिपी ಬಗ್ಗೆ एक मेसेज करून निमगे दितना जयश्रेकान कुशीन म्हाका तिगेले रेसिपीचे स्क्रीनशॉट पेटोवन दिले. त्या प्रकार पळोवन हांव तुमकां रंदय सांगता आसा पळय. हांव ते शिनून घेतले तेंडल्या पोड आसा पळय ते थोडे उदक दवरून शिजत दवरता. ते कांय कुकरांत न्ही शिजोवका म्हणना तेंडले तुमकां गोतस ओगी शिजून येता. एक चिमटी उदक दवरता, मस्त उदक दवरका म्हणना तेंडले शिजच्याक थोडे उदका भितर ते तेंडले शिजत दवरता आनी ताका मीठ घालून शिजोवन घेता हांव ते. आतां एक मासोलो जेवका सिंपल मासोलो एक अर्द वळ्याची एक सोय काडची आनी ताका एक 3-4 तरणी मिरसांग तिखसाण येतकीर जेवका जाल्यार तरणी मिरसांग विंगड कसले घालून आमी ही तिकी आसता म्हूण हांव तिन्नी घालला हांगा ते रेडी करून दवरला. ताका भाजूचें आसा हांवें एक 2 चमचे नारळेलें तेल हून केला आनी तातूंत भितर पळय 1 चमचे उडदा दाळी आनी 1 चमचे चण्या दाळी. ते चिक्की कलर चेंज जावच्या सूर जेवो गोल्डन कलर येवका म्हणना जस्ट कलर चेंज जावच्या सूर जाल्ले म्हणटना आमी हाका वापस 1 चमचे जीर घालचे. जिरे जे ओटू लायकून पटपटाचे पळय. आतां कलर चेंज जावचे जाल्ले हांव जीर घाल्ले. आतां लायकून वापस चाळून घेवचें. आतां ती जीर अशान पटपट येतना ती उडदा दाळ आनी चण्या दाळी चंद भाजून चंद गोल्डन कलर येता. ही एक तेंडल्या रंदई आमी सायड डीश जावनूय कोरूं येता. म्हळ्यार सार न्ही करतना लागीं तशी यूज कोरूं येता. नाजाल्यार चिक्की पातळ केल्यार तीच कालवणेक यूज कोरूं येता. पण आतां तें घाल न्हू हांव ती तरणी मिरसांग घालून रेडी करून दवरलेलें न्हू. चिंचाम घालूं ना आमी म्हळ्यार हाका धंय जेवो ताक घालचें आसा. आतां तरणी मिरसांग सोय आनी आमी चण्या दाळी उडदा दाळ आनी जीर भाजून दवरला पळय ते पुराय घालून एक न्हू मासोलो वांटूचो. मासोलो वांटून पळय आतां तेंडलें शिजलां हांगा मीठ घाल आमी शिजयतनाची आतां रेडी आसा. ताजे हें मासोलो घालता आनी एक खतखत काडटा. आतां आमी दाटच धंय घालता. धंय बेटर ताका अशी पळय लायक दाटच एक तामशें आसच्या नज आमशें धंय घालच्या नज लायक चिके गोडची एक अर्द दोण्णो धंय घाललें हांव हांगा आनी लायक करून मिक्स करून घेतलें. जेन्ना आमगेली तेंडल्याची धवी कडी रेडी जाली पळय इतलें आसचें आनी आतां एक फण्ण घालें जालें हाका. भारी एक रूच रंदय. ती चण्या दाळी उडदा दाळी जीर भाजून घाल्लेलें प्लस ती तरणी मिरसांग आनी हाके एक धंय पडटना एक डिफरंट नमनेचें एक रंदय. पण आतां खतखतें वो एक सान उज्ज दवरून आतां आमी धंय घाला देखून धंय जेवो ताक घालेलें रंदय केन्नाय खतखत हाडोवचें नज जस्ट हून जावन ताका एक फुग्ग आयल्यार जालें कुडलें ऑफ कोरता तें. आनी हाका आमी आतां एक करबेव आनी सासम फण्ण घालचें. नारळेलें तेल हून करून 1 चमचे सासम थोडो करबेवा पत्ती घालून फण्ण घाल्यार आमगेले तेंडल्याचें धवी कडी रेडी जाली. भारी टेस्ट हें. पण आतां मिक्स करून दाखयता तुमकां. हांव चिक्की कालवणी अशी केला ही रंदई. हाजी पशी दाटक करून सार जेवो करतना एक सारूप करेनी करतना सायड डीश जावन यूज कोरूं येता. तुम पुरो जेवन कोण पळयाची ही एक भारी रूच रंदय. जयश्रेका मस्त धन्यवाद ही एक रेसिपी सांगिल्याक तुम कोण पळोवन कशी जाला म्हूण सांगयाची. सगळ्यांक धन्यवाद.